हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू विदेश क्लासेस. या व्हिडिओन आम्ही प्रॉफिट अँड लॉस जे टाईपचे क्वेश्चन्स असतात तिथूनले मॉडरेट आणि हार्ड लेवल टाईप क्वेश्चन्स बघितले. सो फर्स्ट, अ मिल्कमॅन बॉट 70 liters of milk for 630 rupees and added 5 liters of water. If he sell it at rupees 9 per liter, his profit percentage. So आमका प्रॉफिट पर्सेंटेज फाइंड करून सांगला. सो मिल्कमॅन बॉट 70 liter of milk. सो त्याने कितले लिटर मिल्क काढले? 70 liter मिल्क घेऊन येलो फॉर 630 म्हणजे ₹630 तो घेऊन येलो. सो ही त्याची किती झाली? घेऊन येलो म्हटल्यावर कॉस्ट प्राइस झाली, राईट. अँड एडेड 5 liter ऑफ वॉटर. आता 70 liter मिल्कान कितले ऍड केले त्यांनी? 5 liter मिल्क ऍड केले. सो कितलो झाले टोटल? 75 liter मिल्क कळ्ळें, 5 liter वॉटर ऍड केला तितून. सो कॉस्ट प्राइसीन कांयच फरक जावचो ना, कित्याक कॉस्ट प्राइस सेम उरतले. वॉटर ताका फ्री मेळटले, सो प्राइस किती जातली? सेम उरतली ऑफ 75 liter मिल्क. सो इतल्यापर्यंत कंडिशन झाले. नेक्स्ट, इफ ही सेल इट एट ₹9 per liter. आता हे जे टोटल जे आसा, आता हे जे टोटल आसा पळय 75 liter मिल्क, हे पर लिटर कितली प्राइस आसा? 9. सो हेका मल्टिप्लाय करा, 75 into 9. ताका टोटल कितलो अमाउंट मेळटलो पळय तो आमी फाइंड आउट करतले. सो 75 into 9. 9 5 जा 45, 4 9 7 जा 63 प्लस 4 67. सो कितलो टोटल? 675 रुपीज हे ताका मेळटले जर तेणी एट ₹9 पर कितें केलें? सेल केलो जाल्यार. कॉस्ट प्राइस कितलो? 630. ताका इन रिटर्न कितलो मेळटलो? 675. ओके. सो अमाउंट प्राइस चड खंयचो आसा? हो तेचो सेलिंग प्राइस जालो, हो कॉस्ट प्राइस. सो प्रॉफिट काडटलो जाल्यार फॉर्म्युला सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस. डिपेंड सेलिंग प्राइस चड आसा जाल्यार 675 मायनस 630. सो प्रॉफिट कितलो जालो? 45, राईट. 30 प्लस 40. सो 675 630 काढलो, 45 फुडलो. सो हांगासर प्रॉफिट ताका कितलो जालो? 45. आमकां फाइंड आउट करूंक सांगला प्रॉफिट पर्सेंटेज. सो प्रॉफिट पर्सेंटेज फॉर्म्युला कितें? जो कितें प्रॉफिट जाता तो डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. सो प्रॉफिट कितलो जाला? 45. कॉस्ट प्राइस कितलो? 630 इंटू 100. आता कॅन्सल कराच. 0 0. आता बेस 45 आणि 63 हो 9च्या टेबलान येता, राईट. 9 5 जा आणि 9 7 जा. मागीर 10 5 जा मल्टिप्लाय करा. 5 into 10 50 डिवाइड बाय 7. ओके. सपोज जर आमी आतां ऑप्शन पळयला हांगा असा ऑप्शन ना. सो आता हे जे फॉर्म आसता पळय हांकां मिक्स फ्रॅक्शन म्हणटात, कळ्ळें. सो हे मिक्स फ्रॅक्शन कशें तयार करतले आमी ह्या नंबराचेर ते पळयात. सो 7 हो डिवायडर. सो डिवाइड केलो 50. 7च्या टेबलान 50 येयना, पण 50च्या बिलो नंबर खंयचो येतलो? 49. सो कितले येता? 7 7 जा 49. सो कितलो उरलो? 1. आता एका मिक्स फ्रॅक्शनान कशें बरयतले ते पळयात. डिनोमिनेटर एज इट इज दवराच. आता हो हेका मल्टिप्लाय जातलो पळय. 7 into 7 कितलो जाता? 49. आणि हांगा लास्ट हांगा आन्सर उरता पळय ताका रिमाइंडर म्हणटा. ओके. हेका क्वोशंट म्हणटात. सो रिमाइंडर तो प्लस जातलो. आता पळय 7 7 जा 49 प्लस 1 कितले? 50. सो आता हांगासर 7. सो तुमकां हांगासर जो नंबर येतलो पळय तो मल्टिप्लाय जातलो. 7 7 जा 49 आणि वयर बरयतना 1 बरोवप. 7 7 जा 49 आणि वयल्या नंबराक कितें जाता? प्लस जाता. सो आन्सर कशें बरयतले? अशें 7 1/7. सो तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइसाचेर ती सदांच कितली घेवपाची? 100. ओके. सो कॉस्ट प्राइस आमी अज्यूम केली कितली आसा? 100. इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस. सो 20% प्रॉफिट जालो. सो सेलिंग प्राइस जी असतली ती पर्सेंटेज कितली असतली? 20% म्हणजे 120. सपोज तुम्ही एक तर नंबरूय धरूंक शकता ना जाल्यार पर्सेंटेज धरताना 100च धरप. सो पर्सेंटेज सुद्दां कितली येतली? 120% झाली आणि ह्यो 100% जालो. द पर्सेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॅल्क्युलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी. सो आता पर्सेंटेज जी प्रॉफिटाची आसा पळय, ओके, पर्सेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करूंक सांगला आमकां सेलिंग प्राइसाचेर. सो सेलिंग प्राइसाचेर आमी पर्सेंटेज काडटले. सो कितली पर्सेंटेज आसा? प्रॉफिट पर्सेंटेज 20% आसा. आता आमकां सांगला पर्सेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॅल्क्युलेट ऑन इट्स सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितली? 120% इंटू 100. ओके. सो आता हांगासर कॅन्सल. 0 0 2 6 जा आणि हे कॅन्सल जातले. 2 3 जा 2 5 जा. सो कितलो उरलो? 50/3. सो आता हांगासर पळयात ऑप्शन आसा ना. सो ह्या टायमार परत तुम्ही मिक्स फ्रॅक्शनान करतले. 350. सो 3 कितले टायम्स येतलो? 3 1 जा 3
20 3 6 18 सो 20 सून 18 जालें 2. आतां पळयच तुमकां कितें सांगलां डिनोमिनेटर आहा तो तसोच बरोवप मिक्स फ्रॅक्शनान 3 हो हेज्या वांगडा कितें जातलो मल्टिप्लाय म्हणजे 16 आणि जो रिमाइंडर आसा तो वयर उरतलो. सो 3 into 16 + 2 आन्सर 50 अशा फॉर्मान बरोवपाक जाय. सो कळ्ळें हांगासर आमी सांगला म्हणून प्रॉफिट पर्संटेज प्रॉफिटाचेरूच घेवन काडली आमी. सो प्रॉफिट ऑफ 20%. सो कॉस्ट प्रायस सदांच एक तर 100 ना जाल्यार 100%. सो सॉल्वूय करपाक इजी पडटा म्हणून. सो सेलिंग प्रायस आमी जी सांगला पळय इफ देर इज प्रॉफिट ऑफ 20%. सो 20% प्रॉफिट म्हणजे 20 रुपया. सो 100 20 येलो. ओके. सो हियर B is your correct option. Next question. Nisha bought a number of oranges at 2 for a rupee and equal number at 3 for a rupee. To make a profit of 20%, she should sell a dozen for. So in the beginning आमकां सांगला Nisha bought number of oranges at 2 for a rupee. So oranges हाडल्या पळय तेणी 2 for a rupee म्हणजे 1 रुपया 2 ऑरेंजीस. कळ्ळें कंडिशन पळयच एट 2 for a rupee म्हटलं रुपी म्हटल्यार 1 रुपया 2 ऑरेंजीस अँड एन इक्वल नंबर एट 3 for a rupee. आणि इक्वल नंबर म्हणजे जितले ऑरेंजीस हांगा घेतले पळय 1 रुपयांक तितलेच 1 रुपयांक कितले घेतले तेणी 3 for a rupee. सो 1 रुपयांक दुसरी कडेन तेणी कितले घेतले 3 ऑरेंज घेतले. सो नेक्स्ट सांगला आमकां टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%. सपोज तेका जर आतां ते विकपाक जाय आनी प्रॉफिट कितले करपाक जाय 20% जाल्यार शी शूड सेल अ डझन फॉर. सो इन 1 डझनाक कितले ऑरेंजीस येतले 12 ऑरेंजीस येतले रायट. सो आतां हांगासर 2 ऑरेंजीस आसा 1 रुपयान कितले मेळटा 2 ऑरेंजीस आनी हांगासर 1 रुपयान कितले मेळटा 3 ऑरेंजीस. सो कितले टोटल जावंक जाय 12 ऑरेंजीस. सो हांगासर 2 ऑरेंज आसा. सो हांगासर मल्टिप्लाय बाय कितले करपाचे पडले आमकां 3 करपाचे पडले. 2 into 3 केलो आमी. ओके. सो 2 into 3 केलो जाल्यार कितलो येतलो 6 ऑरेंजीस जाले. तशेंच 3 ऑरेंजाक कितले मल्टिप्लाय करतले 2 3 2 कितले 6 ऑरेंजीस जाले. सो 6 आणि 6 12 ऑरेंजीस जाले रायट. सो आतां हांगासर जो कॉस्ट प्रायस जो आसतलो तो वाडटलो. आतां कॉस्ट प्रायस म्हटल्यार खंयचो येयलो 1 रुपयान 2 ऑरेंजीस आसा जाल्यार 6 ऑरेंजीस कितले रुपयांक पडटले 3 रुपयांक पडले. कळ्ळें. 1 रुपयान 2 ऑरेंजीस 12 करपाक जाय जाल्यार आमकां हांगासर ऑरेंजीस आनी वाडोवपाच्यो पडल्यो 2 ऑरेंजीस आसा सो 6 करपाचे पडले. 6 जाल्यार कितले रुपयाचे घेवपाचे पडले आमकां मल्टिप्लाय केले म्हणजे तितलेच रुपया जालो तो. हांगा 1 रुपया आसा न्हू. सो 2 रुपयान 4 येतले 3 रुपयांक कितले येतले 6 येतले. तशेंच हांगासर 6 ऑरेंजीस करूंक जाय 1 रुपयांक 3 मेळटा जाल्यार 6 करपाक कितले रुपयांक मल्टिप्लाय करपाक पडले 2 म्हणजे 2 रुपयाचे 6 मेळ्ळे हांगासर. सो टोटल जो कॉस्ट प्रायस आसा पळय तो कितलो मेळ्ळा आमकां 5 रुपीज. 5 रुपयांक तेका कितले ऑरेंजीस मेळटा 12 ऑरेंजीस. सो तेजो कॉस्ट प्रायस जो आसा तो कितलो जालो 5 रुपीज जालो. तेका आतां प्रॉफिट कितलो करूंक जायो 20%. कळ्ळें. 20% जर तेका कितें जावपाक जाय प्रॉफिट जावपाक जाय. सो तेका प्रॉफिट कितलो करूंक जाय 20. सो प्रॉफिट जर जायो फॉर्म्युला 5 जायो 20%. सो पर्सेंट डिवायड बाय 100 डायरेक्टली करा 25 जा कितलो 100 डिवायड बाय 100 कॅन्सल केले 1 0 1 0 कितलो आन्सर उरलो 1. सो तेका प्रॉफिट जर 20% जावपाक जाय जाल्यार कॉस्ट प्रायस आनी प्रॉफिट कितलो जालो तेका 1. सो 20% म्हणजे कितले रुपया 1 रुपीज. सो कितले रुपीज 6 रुपीज. सो तेका 20% प्रॉफिट जावंक जाय जाल्यार कितले रुपयांक विकतलो तो 6 रुपीजाक विकतलो. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. See next, by selling 33 meters of cloth, a person gains the cost of 11 meters. Find his gain percentage. Okay, by selling 33 meters of cloth. So कितलो क्लोथ आहा टोटल 33 मीटर. ओके. सो 33 मीटर म्हणजे कितलो पर्सेंट यो 100%. हेच्या वयर काय क्लोथ कितें जावचो ना आनी दिवचो ना तो. 33 मीटर क्लोथ कितलो 100%. पर्सन गेन द कॉस्ट ऑफ 11 मिटर्स. सो जेन्ना 33 मिटर्स तो कपडो विकतलो पळय क्लोथ सेल करतलो त्या टायमार तेका भितूंतलो 11 मिटर जो कितें प्रायस आसतलो पळय तो तेजो प्रॉफिट आसतलो. गेन द कॉस्ट म्हटल्यार. सो कितलो मिटर 11 मिटर. सो ह्यो कितलो आसतलो तो आमकां फायंड करूंक जाय. 11 मिटर म्हणजे कितलो पर्सेंट तो आमकां फायंड करूंक जाय. ओके. सो येता क्रॉस मल्टिप्लाय करा. हांगा तुमी एक्स घेतल्यार चलता 33 into x आनी 100 into 11. 100 into 11 डिवायड बाय 33. सो 11 3 जा. सो x इक्वल टू 100 डिवायड बाय 3. आता हांगा ऑप्शन पळयाच आसा ना. सो मिक्स फ्रॅक्शन दिसता तेन्ना डिवायड करपाक स्टार्ट कराच. 3 हांगासर 1 काय यूज जाना स्मॉल डिजीट जाता म्हणून 2 डिजीट घेवप. 3 3 जा 9 1 उरलो 10. 3 3 जा 9 परत कितें उरलो 1. आतां पळयस डिनोमिनेटर सेम उरतलो मिक्स फ्रॅक्शनान 3 हेका कितें जातलो मल्टिप्लाय 3 into 33 आनी हांगासर कितें उरलो 1. सो ए इज युअर करेक्ट
ऑप्शन.